मेमोरंडम दिले किती मेमोरंडम दिले मेमोरंडम दिला की आमकां तेका श्री सातेरी फिशरमॅन एसोसिएशन काकरा की आमकां मरिना नावशे गांवांत नाका आनी सगळे ओपोज करता हेजे ताका मरिना 45 इयर्स आधी हो धंदो करता नुस्तें मारपाक जेन्ना आतां आमचे फुडें तुमी मेळटा तेन्ना ते ऑब्जेक्शन येता आमी धंदो कसो करता आमकां कांयच ना देखून आमकां कामी जर तुम्ही आता एमएलए मेमोरंडम दिला एमएलए दिलेले आसा मरे एमएलए दिले कित्याक हे नावशेत न्हू आख्ख्या गोंयाकूच हेजो इफेक्ट जातालो ताका लागून आमी आयज आमच्या एमएलएन सांगलें आमकां फिशरमॅनाक आमच्या घेवन या तेन्ना आमी येयले आनी म्हाका दिसता आमचे एमएलए सीएमाक मेळून हेजेर सोल्युशन घेवन हे बंद करपाक आमकां फूल सपोर्ट करतलो थंय आमची दुसरे फिशरमॅन दुसरे येयला ते आमकां सपोर्ट थोडे मागता ते आमकां सपोर्ट करता आनी मारिना जाता ते बंद करचे म्हणून नाव किती तुमच्या एसोसिएशनाचे श्री सातेरी फिशरमॅन एसोसिएशन कितले फिशरमॅन आसा थंय आता कारकां काकरा उणेन 50 जाण तरी 50 काकराच 50 40 मागीर नावशे 50-60 मागीर ओडशेल एक 70-60-70 मागीर मारवेल दोनापावल श्रीधाम फूल वास्को सायडीन सादारण तुमी पळय कावंट कर कितल्या तरी टोटल जाता फिशरमॅन आनी इतके फिशरमॅन आसतना इतके फिशरमॅनाचे उपज आसतना हे मारिना प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हेजे नांवून घेवंक उपन नासलें येता म्हणून पयल्यान ते पयस दवरपाक जाय आसलें दिसता एमपीटीच्या 10 किलोमिटर पयल्यान पयस दवरूंक जाय आसलें वास्कोसान जरी तर इतके लोकांचे ओपोज आसतना मारिना येवप म्हणजे ह्या इतक्या लोकांक उपाशी मारपाक चिंता वचयता ताका हांव म्हणटा तेंचे ते जॉबाचे नाका ते 200 जॉब दिवन तुमी 20,000 लोकांक उपाशी मारत तितून कोणाक फायदा आहा ताका लागून मागता आमचो सीएमान सांगला लोकांक नाका जाल्यार आपूण हेजें बंद करतलो यमाक आयज आमी तिसरे फावट मेळपाचो आमचो एटेम्प्ट आसा गोंयकार अगेन्स्ट मारिना ही जी संघटना आसा आनी बाकीचे आमचे एमएलएज आनी सगळे आसा ते आनी आमी पटोवन दिलां की खूब इरेग्युलरिटीज ह्या प्रोसेसान जाल्ले आसात त्याच बरोबर पर्यावरणाकूय ते मारक आनी फिशरमॅनाची जी आयडेंटिटी आसा लायव्हलीहूड ताजे जी उपजिविका आसा ताजेर ती गदा येता म्हणून आमचो प्रोजेक्ट कोणाकूच नाका आख्खे सांतांद्रे त्याच बरोबर सांताक्रूज आनी तालिगांव हे सगळे मतदारसंघ त्याच बरोबर काल हांगा मॅडम एलिना साल्डनाय आयल्या आनी अलेक्स रेजिनाल्डी बाब येवपाचे आसात आज मेळपाक आनी हे सगळे व्हडले डेलिगेशन आयज सीएमाक मेळून परत तांचे विचार समजून घेतले आनी आमकां जो प्रखर जो विरोध आसा तो त्वरीत आमी ऑलरेडी केला पूण म्हाका दिसता आज ताजेर कितें तरी अशी कार्यवाही जातली आनी पब्लीक हियरींग जी आसा 2 तारखेची ती भायर उडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्याच बरोबर मारिना प्रोजेक्टाचोय हांगसरल्यान समोर आमकां नाका गोंयान हेवूय आमकां